नमस्कार. आमच्या गोंयकार भाव भयणीक चवथीच्यो हुनहुनीत परब्यो. आतां चवथ येतली, गर्दी वाडटली, एकामेकागेर येवप जातलें. अशा वेळार आमी कोविडाची याद दवरप अत्यंत गरजेची आसा. सगळ्या म्हाज्या गोंयकार भाव भयणांक हांव सांगूंक सोदतां की चवथ एन्जॉय करता आसतना आमच्या आसपास कोवीड आसा हेंय मातशें लक्षांत दवरचें पडटलें. वी कॅनॉट इस्केप कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर. ताका लागून गर्देच्या ठिकाणी वचप टाळप, मास्क वापरप, परत परत हात धुवप हें सगळें आमकां करत रावचें पडटलें. मोर इम्पॉर्टंटली हांव आज तुमच्या सगळ्यां मुखार आसा सांगपा खातीर की वॅक्सिनेशन इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट इन सच पिरियड्स वेन देर इज क्रावडींग, वेन देर इज गॅदरिंग्स. आनी आमी जेन्ना उत्सवाच्या मुडान आसतात तेन्ना आमची ह्या सगळ्या गजाली वयली नजर हटूंक शकता. सो आय रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज जेणी पयलो डोस घेवना तेणी पयलो डोस घेयात, जेणी दुसरो डोस घेवना तेणी दुसरो डोस घेयात, आनी जेणी दोनूय डोस घेतल्यात आनी हू आर ड्यू फॉर देर सेकंड डोस, दॅट इज 6 months आफ्टर देर सेकंड डोस, तेणी प्रिकॉशनरी डोसूय बी घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. फॉरेन नॅशनल्सांक एक नवी गायडलायन आमकां आयिल्ली आसा की जे कोण फॉरेन नॅशनल्स आसात किंवा आमचे इंडियन नॅशनल्स आसात हू वॉन्ट टू ट्रॅवल अब्रॉड, दॅट इज इंटरनॅशनल ट्रॅवलर्स, तांच्या खातीर गव्हर्मेंटान जो 6 म्हयन्याचो पिरियड बिटवीन द सेकंड डोस एंड द प्रिकॉशनरी डोस दवरलेलो आसा तो आनी कमी केला आनी इट हॅज बीन ब्रॉट टू 3 months नाव. सो जो कोणी ट्रॅवलिंग करतलो तांणी सेकंड डोस जातकच 3 म्हयने भितर सुद्दां आपल्यालो प्रिकॉशनरी डोस घेवं येता. मोर इम्पॉर्टंटली इट हॅज बीन सजेस्टेड दॅट तांणी जर पयलो डोस जर भायर खंय तरी घेतला किंवा दुसरो डोस जर भायर खंय घेतला आनी तांकां जर आतां सेकंड डोस किंवा प्रिकॉशनरी डोस जर आमच्या इंडियेन जाय जाल्यार तो दिवपाची बी तजवीज आमच्या कोविन पोर्टलाचेर आतां केल्ली आसा. एंड दे कॅन टेक इदर कोवॅक्सीन ऑर कोविशिल्ड ऑर कॉर्बीवॅक्स फॉर देर सेकंड डोस ऑर प्रिकॉशनरी डोस. म्हणजे पयलीं आमी जे म्हणटाले की इट इज होमोजिनस म्हणून जेणे कोवॅक्सीन घेतला तेणें कोवॅक्सिनूच घेवप, जेणे कोविशिल्ड घेतला तेणें कोविशिल्डूच घेवप, तें आतां गव्हर्मेंटान उठयलां. आनी आतां गव्हर्मेंट सेज दॅट डॉमेस्टिकली अवेलेबल एनी ऑफ द वॅक्सीन कॅन बी यूज्ड फॉर सेकंड डोस ऑर प्रिकॉशनरी डोस. सो फॉरेन नॅशनल्सांक चड आतां सुविधा दिल्ली आसा. इंटरनॅशनल ट्रॅवलर्सांक गव्हर्मेंटान चड सुविधा दिल्ली आसा because other countries are asking for the complete vaccination. So foreign nationals आणि जे international travelers जे आसात तांणी हें मुजरत लक्षांत घेवचें की more provisions have been made for them to get their first dose, second dose or precautionary dose. Vaccination of children. भुरग्यांच्या वॅक्सिना विशीं हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां की बऱ्यापैकी आमी प्रगती केल्या regarding the children in the age group of 12 to 14 who are vaccinated with Corbevax and with the children in the age group of 15 to 17 who are vaccinated with Covaxin. पण जेन्ना हांव बऱ्यापैकी प्रगती केल्या म्हणटा आमी ताका एंड पॉयंट दिवंक शकूना हेजें म्हाका दुख्ख जाता. Like in case of people above 18 years, we have covered 130% first dose, 103% second dose, so we have literally covered our target. But in case of children in the age group of 15 to 17, आमी 95% of the भुरग्यांक फर्स्ट डोस दिल्लो आसा आनी 83% भुरग्यांनी सेकंड डोस घेतला. म्हणजे मुळात 5% फर्स्ट डोस घेवपाची आसात आनी 17% सेकंड डोस घेवपाची बाकी आसात. दीस इज अ बीग नंबर. एंड वाय आय एम वरीड इज ज्या 95%नी फर्स्ट डोस घेतला तातूंतले फक्त 83%नी सेकंड घेतला. म्हणजे हातूंतले बी 12% लोक उरलेले आसात हू आर सपोज टू टेक देर सेकंड डोस. इफ इट इज टेकन हाफ वे द प्रोटेक्शन वील डिक्रीज विदीन 3 to 4 months. सो सगळ्यां कडेन मागणें आसा की तांणी अवश्य आपल्याले हे डोसीस कंप्लीट करचे. इफ यू कम टू 12 to 14 years द पर्संटेज इज स्टील लेस. नाव इफ यू कम टू 12 to 14 years 69% भुरग्यांनी फर्स्ट डोस घेतला आणि 53% भुरग्यांनी सेकंड डोस घेतला. म्हणजे हांगा तर आमची खूपच पर्संटेज कमी आसा. एंड दीज आर द चिल्ड्रन हू आर मोर वल्नरेबल. लेट मी टेल यू, चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल आनी एजेड पीपल अबाव 60 आर मोर वल्नरेबल. आनी होच ग्रूप आमचो उरलेलो आसा. कमिंग टू द प्रिकॉशनरी डोस,
आय वूड से आमी 52% जे आमचे जाणटेले आसात, हेल्थ केअर वर्कर आनी फ्रंटलायन वर्कर आसात, तांकां प्रिकॉशनरी डोस दिल्लो आसा 52%, which is also less, I would say. But 18 to 59, our percentage is just 6% for precautionary dose. This is very, 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 very less. फक्त 6% लोकांनी आमच्या 18 ते 59 प्रिकॉशनरी डोस घेतलेलो आसा. परत एकदा सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, रिमेंबर वॅक्सीन इज द ओनली थिंग दॅट कॅन सेव अस एट दीस पॉयंट ऑफ टायम. सो सगळ्यांनी हो अवश्य डोस घेवंक जाय. दोतोर सध्या नो वॅक्सिनेशन फॉर 2 days, कित्याक चवथीच्या दिसांनी आतां लोकांच्या घरांनी. Yes, very good. Most important, the intention of having this briefing is that सगळ्या लोकांक आमी सांगूंक सोदतात की चवथ आनी पंचम आमच्या गोंयांत खूब मोठ्या दबाज्यान आमी मनयतात. सो तेन्ना ह्या 2 दिसां निमतान आमी वॅक्सिनेशनाक हॉलिडे दितले. 31st of August म्हणजे बुधवार आणि 1st of September म्हणजे ब्रेस्तार, हे 2 दीस परत एकदा याद दवरात. चवथ आणि पंचम म्हणजे 31st of August आणि 1st of September हे 2 दीस आमी वॅक्सिनेशन कार्यावळ थारोवन दवरतले. बट इट वील इमिजिएटली रेज्यूम ऑन फ्रायडे. सो जर थर्सडे आमचे वेनसडे आणि थर्सडे जेंकां कोणाक घेयनशें दिसलें पूण घेवंक मेळूं ना अशा लोकांनी फ्रायडे मुजरत येवचें आनी डोस घेवचो. आनी कोणीच वेनसडे आणि थर्सडेक वॅक्सिनेशनाक म्हणून वचचें न्हय. हे 2 दीस आमी आमच्या सगळ्या स्टाफाक सुटी दिल्या. लक्षांत घेवपा सारकी गजाल ही की ऑल दीस वायल ऑन संडेज ऑन हॉलिडेज कितले लोक येवं, चड येवं कमी येवं, आवर स्टाफ इज दीस रात हें वॅक्सिनेशन काम करता. सो 2 दीस गव्हर्मेंटान ही हॉलिडे डिक्लेअर केल्या फॉर वॅक्सिनेशन, दॅट इज 31st of August अँड 1st of September ऑन अकाउंट ऑफ गणेश चतुर्थी. सो सगळ्यांनी हेजी नोंद घेवची आणि बऱ्या दबाज्यान चवथ सगळ्यांनी मनोवची. आफ्टर अ लाँग वायल 2-3 वर्सां नंतर आमी ह्या फावटी निर्भय जावन चवथ मनयतात. पूण निर्भय जावप म्हणजे निश्काळजी जावप नक्कीच न्हय. काळजी घेवं जाय आणि आमी सगळे जाण देवा कडेन मागुया की चवथ बरी वतली आणि सगळे लोक बरे वॅक्सीन घेतले आणि आमच्या गोंयच्यान आणि आमच्या देशांतल्यान कोवीड बेगीनूच पयस जातलो. पळोवपा सारकी गजाल अशी आसा की आमी जर वॅक्सीन कित्याक घेना अशें लोकांक विचारतात तेन्ना ते म्हणटात की आतां डेथ कमी जालें, आतां हॉस्पिटलायजेशन कमी जालें. येस, डेफिनेटली इट हॅज डिक्रीज, बट रिमेंबर इट इज नॉट झिरो. जर म्हाका जर तुमी फिगर विचारशात जाल्यार जुलय म्हयन्यान एकूण 14 डेथ्स जाले. आनी जर फिगर वायज जर पळयत जाल्यार आमी अशें म्हणुया की दर एका दिसा आड एक तरी मनीस दगावलो. आनी तेंच फिगर ऑगस्टान 11 जाण आमचे दगावले. कालचीच जर गजाल घेशात, इट इज ऑन मंडे, जाल्यार काल आमचे 2 लोक कोविडाक लागून दगावले. हेज ऑफ अर्थ आजुनूय कोवीड आसा, स्प्रेड जायत आसा. केसीस आर फ्लक्च्युएटिंग, आय एग्री. द नंबर इज नॉट व्हेरी बीग, बट वॉट एवर नंबर इज नॉट स्मॉल ऑल्सो. 100च्या आसपास तो घुंवत आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की काळजी नक्कीच घेवं जाय. डेथ्स आर नॉट झिरो, एडमिशन्स आर नॉट झिरो, केसीस आर नॉट झिरो. आणि जोपर्यंत हें जावचें ना तोपर्यंत वी कॅनॉट टेक कोवीड फॉर ग्रांटेड. वी हॅव टू अंडरस्टँड अँड वी हॅव टू एक्सेप्ट दॅट कोवीड इज रावंड द कॉर्नर. एनी टायम इट मे कॅच अस. सो काळजी घेवप गरजेचें आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.